पयत कुसाचे करुणी निवार आमकां आमच्या दुस्मानांतले बापाचे कृपाचे पवित्र नवे आमेन. सतमंता देवा सतुदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेचे दिसता त्याच्या आत्म्यास पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी समोर अंकवार मारियेतान जल्मलो पोंच पिलातो काळ ताणें कश्ट सोंसले ताका पुरसां जाल्लो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदेले उलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो स्वर पदवीदार देवा बापाच्या आसऱ्याक बसला तांची मुजील करूंक येतलो सतमाता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो उद्दार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जिवन पावून ससनाचे जिवीत आमी. आमचे बापा सुखींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या पोक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताणें पडून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तुमान बरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्याम दे तूं सुदो आनी स्तो तुजो पूत जेसू. वायटंती मरी देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार. तुमान बरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्याम दे तूं सुदो आनी स्तो तुजो पूत जेसू. वायटंती मरी देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार. तुमान बरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्याम दे तूं सुदो आनी स्तो तुजो पूत जेसू. वायटंती मरी देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार. मप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काळ आमीन. चिंत्यामी 5 मिस्तेर उजवाडाचे मिस्तेर स्वामी जेजू जिवांवाक खोडल्यान जर्दान नदीन स्नान घेता आनी बाप आनी पवित्र आत्मो ताका गोवाय दिता. हो कोण उचारतना आमी केरीतपणी आमच्या गांवच्या भुरग्यां आनी तरणाट्यां खातीर मागुया. आमच्या आवय मारयेचे मजतीन आनी पवित्रित्वेच्या मार्गदर्शना आनी आसऱ्या खाल आमच्या भुरगीं वाडोवंक तांकां पवित्रित्वेचे आदीन आमी करुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बकोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तुमान बरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्याम दे तूं सुदो आनी स्तो तुजो पूत जेसू. वायटंती मरी देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार. तुमान बरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्याम दे तूं सुदो आनी स्तो तुजो पूत जेसू. वायटंती मरी देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार. तुमान बरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्याम दे तूं सुदो आनी स्तो तुजो पूत जेसू. वायटंती मरी देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार. तुमान बरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्याम दे तूं सुदो आनी स्तो तुजो पूत जेसू. वायटंती मरी देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार. तुमान बरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्याम दे तूं सुदो आनी स्तो तुजो पूत जेसू. वायटंती मरी देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार. तुमान बरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्याम दे तूं सुदो आनी स्तो तुजो पूत जेसू. वायटंती मरी देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार. तुमान बरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्याम दे तूं सुदो आनी स्तो तुजो पूत जेसू. वायटंती मरी देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार. तुमान बरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्याम दे तूं सुदो आनी स्तो तुजो पूत जेसू. वायटंती मरी देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार. तुमान बरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्याम दे तूं सुदो आनी स्तो तुजो पूत जेसू. वायटंती मरी देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार. तुमान बरी कृपेन बुलोली सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्याम दे तूं सुदो आनी स्तो तुजो पूत जेसू. वायटंती मरी देवाची माय आमा बापाय खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काळ आमीन. हांव म्हजे जेजूस फकत आमकां आनी वार आमकां कोणाचे आमच्यानी वर सगळ्या सगळ्या आत्म्याक पोखरून चड गरज आसलेल्याक. दुसरो मिस्तेर कानाच्या लग्ना वस्त्रान सोमी जेजू उदकाचो सोरो करून आपल्या शिसांक आपले देवपण उक्तें कोत्ता. ह्या खंडांत आमच्या याज्ञिकां आनी म्हत्वाची भावा भयणी खातीर आमी मागुया. व्हडे आपखुशेन आनी नेटान देवाच्या म्हळ्यांत वावरूंक ती फुडें सरतना तांकां सदांच आपल्या व्हडे आपखुशेन आनी नेटान देवाच्या म्हळ्यांत वावरूंक ती फुडें सरतना तांकां सदांच आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावंक तशेंच आपल्याच्या जिवितांत येतल्या आव्हानांक देवा बापाचे मजतीन आनी आदारान ती फुडो करूंक मारयेचे मजतीन तांकां बापाच्या हातांत उबारुया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडती नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बदली सगळेच पो तुज्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुज्य येसू. नमान मरे कृपेन बदली सगळेच पो तुज्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुज्य येसू. भांगती मरे देवाची माई आमाप्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बदली सगळेच पो तुज्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुज्य येसू. आमाप्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बदली सगळेच पो तुज्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुज्य येसू. भांगती मरे देवाची माई आमाप्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बदली सगळेच पो तुज्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुज्य येसू. भांगती मरे देवाची माई आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बदली सगळेच पो तुज्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुज्य येसू. भांगती मरे देवाची माई आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बदली सगळेच पो तुज्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुज्य येसू. भांगती मरे देवाची माई आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बदली सगळेच पो तुज्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुज्य येसू. भांगती मरे देवाची माई आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बदली सगळेच पो तुज्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुज्य येसू. भांगती मरे देवाची माई आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बदली सगळेच पो तुज्या ताय आसा वस्त्रांमध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पुज्य येसू. भांगती मरे देवाची माई आमा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां. हांव म्हजे जेजूस फकत आमकां आनी वार आमकां सगळ्या आत्म्याक पो करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर मन बदलात कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला म्हूण उलो मारून जेजू आपले सोडवणेचे मिसां सुरू करता. ह्या खंडांत आमच्या आवय बापाय पासत मागुया. आमचे खातीर जायते कश्ट त्रास ती काडटा आनी असले परिस्थितींत जायते फावट आपली भलायकी इबाडटा. तर ह्या खंडांत मारीचे मजतीन बापा लागीं तांकां बरी भलायकी दिवंक मागतना ताचेच आदीन आमी तांकां करुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताणें पडून घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू Paghinti Maria Davachi Maya, Amma Papya Gati Vinati Gor, Atani Amcha Manacha Vadalame. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू Paghinti Maria Davachi Maya, Amma Papya Gati Vinati Gor, Atani Amcha Manacha Vadalame. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू Paghinti Maria Davachi Maya, Amma Papya Gati Vinati Gor, Atani Amcha Manacha Vadalame. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू Paghinti Maria Davachi Maya, Amma Papya Gati Vinati Gor, Atani Amcha Manacha Vadalame. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू Paghinti Maria Davachi Maya, Amma Papya Gati Vinati Gor, Atani Amcha Manacha Vadalame. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू Paghinti Maria Davachi Maya, Amma Papya Gati Vinati Gor, Atani Amcha Manacha Vadalame. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू Paghinti Maria Davachi Maya, Amma Papya Gati Vinati Gor, Atani Amcha Manacha Vadalame. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू Paghinti Maria Davachi Maya, Amma Papya Gati Vinati Gor, Atani Amcha Manacha Vadalame. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू Paghinti Maria Davachi Maya, Amma Papya Gati Vinati Gor, Atani Amcha Manacha Vadalame. नुमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुझो पूत जेजू Paghinti Maria Davachi Maya, Amma Papya Gati Vinati Gor, Atani Amcha Manacha Vadalame. Mama Pak आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या Adi Ata Ani Sada Sada Kala, Amma Jesus Pogos Sampa Nivaran Kara वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक करून चड गरज आसलेल्या चवथो मिस्तेर सोमी जेजू उंच दोंगरार वचून मागणें करतना ताचें रुपांतर जाता आनी बापाचो प्रकाश ताच्या मुखाचेर परजळटा हो कोण आमी संवसाराचे शांती खातीर भेटोया आयच्या संवसारांत सगळेच कडेन राग शिजलेलो आमकां दिश्टी पडटा तर ह्या संदर्भांत मारयेचे मजतीन ह्या संवसाराचेर पवित्र त्रित्वेची शांती ओतूंक हो संवसार तिचे आदीन आमी करुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षितांक तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडटी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे पेंबेले सर्वेच पद तुजें ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भागिती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेंबेले सर्वेच पद तुजें ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भागिती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेंबेले सर्वेच पद तुजें ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भागिती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेंबेले सर्वेच पद तुजें ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भागिती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेंबेले सर्वेच पद तुजें ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भागिती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेंबेले सर्वेच पद तुजें ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भागिती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे पेंबेले सर्वेच पद तुजें ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू भागिती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन
Maria Magdalene, sing esposa de Taisa, Ostoriaमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. ती मर्यादाची माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार नमान Maria Magdalene, सर्व esposa de Taisa, Ostoriaमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. ती मर्यादाची माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार नमान Maria Magdalene, सर्व esposa de Taisa, Ostoriaमध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत येसू. ती मर्यादाची माई आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या आधी आता सुद्धा सुद्धा काल आमचे Jesus focus आमकां निवारण आमकां जाल्ले वर सगळ्यात व्यापक चल करस आसतल्या. पांचवो मिस्तेर आपणाचे गोश्ट मरण आणि पुनर्जीवनपण दोळ्या मुखार दवरून आणि हो पास्कांचो गूढ सदांच आमचे मदें आजीर करून सोडवणेची जोर करूंक सोमी जेजू मिसाचे बलिदान आणि भोव पवित्र संस्कार घडटा. फाटल्या आख्खे वरस आजून मेरेन आमी जायते भाशेन परिशदेक वेगवेगळे भाशेन तयारी केल्या. ह्या म्हयन्यान जेन्ना रोमा शारान परिशद चालू आसा तेन्ना फावो ते बरी पवित्रित्वेचे मजतीन आनी तिकाच जाय ते बरी भासाभास जावन पवित्र सभेची वाद आनी उदरगत जावन परिशदीन वांटो घेतल्यान सगळ्या वांगड्यांक तिचेच आदीन आमी करुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळ बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. दुमान मरे कृपेन पळयली सर्वेस वो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. दुमान मरे कृपेन पळयली सर्वेस वो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. दुमान मरे कृपेन पळयली सर्वेस वो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. दुमान मरे कृपेन पळयली सर्वेस वो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. दुमान मरे कृपेन पळयली सर्वेस वो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. दुमान मरे कृपेन पळयली सर्वेस वो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. दुमान मरे कृपेन पळयली सर्वेस वो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. दुमान मरे कृपेन पळयली सर्वेस वो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. दुमान मरे कृपेन पळयली सर्वेस वो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. दुमान मरे कृपेन पळयली सर्वेस वो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत येसू. मागीर ती मरे देवाची माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळान. आमचे जेजूस फकत आमकां निवारण आमच्या सरकार सदां व्यापक करून चड करस आसतलें. दमानाडी काकडीची माय तूच की आमचे जिवीत अमृत आनी बरो आसूं. आमी परदेशी येवेची बाळगां तुका मानता. ह्या कशा कारणान सुस्कात सुदान दान करून मागीर तुका प्रार्थना.
आमचे दश रात्री तुझी तकलीची नदर तू कमाले म्हाका पंगवार रे ह्या पदेसा तुजो पुढचे संपदाक मागीर ती दक्षिणे आमचे पासत जेजू क्रिस्तान पासला ते आमकां फावो जावचें पाप साहेबाचे ते समा पासत आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो राजा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पाखां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार नुमान मरी कृपेन मुरली सर्वीस पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेसू बरी मारिया दगलच्या माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वरार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता साशा फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया दुसरे इंतेसांव देवाक दिन वाचून भेटयता वेलरॉय रॉड्रिगीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात किंग्सली रॉड्रिगीस मार्सलिनो सिबल आताईद आनी मेलिसा फेर्नांडीस आनी मार्सलिनो फेर्नांडीस आनी मार्टिना क्रूज आपल्या लग्नाचो दीस आयज मनयतात देवान तांचेर सगळ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया सिंथिया आपणा पासत मागूंक लायता बरे भलायके पासत आयज सायबिणीची भेट ह्या घोराब्यांनी जाता दाबोली फेलुगामा नाकेली आग्नेलो लुकस एलिगांजा सॅम ओमन जिना एलेक्सिक्वेरा रेजिना मुंदी डॉक्टर कामन आल्तू चिकाली मार्ता कावळेकर आपा ऑर्चर्ड शेरियन दोरादो आल्तो दाबोली दुल्सिना डिसुजा ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया केरीत भाशेन संवसाराची शांती पासत इस्रायल पालेस्तीन हांचे मदें झूज सोंपूंक तशेंच युक्रेन रशिया आनीक हेर कडेन जी झुजां सुरू जाल्लीं आसात ती बंद जावपाक सायबीण मायचे मजतीन आमी केरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयचे पासत मागुया आमच्या गोंयच्या पर्यावरणा पासत आमच्या सरकारा पासत मागुया सारके आसात ते निर्णय आमच्या सरकारान घेवंक भोव करून आमच्या पर्यावरणा वाटेन आनीक जे चुकीचे निर्णय आसा ते तांणी पयस करूंक केरीत कृपा आनीक बळ आमच्या सरकाराक दी म्हूण देवा लागीं मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावे सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं भाऊ भयणीने पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हणून ओळखून घेवन देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया हांव पातकी सर पदवेता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यो उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून
वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो गोड प्रात. हे पासत भाग्यून सुद्दां सांतवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. रातुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक साव आमच्या काळजाचे अंतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान रासूं चलयता सासणाच्या सासणाक. बागेंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, समृती वरवीं आनी प्रवाद्यां वरवीं कोलीत जाल्लें तें देवाचें प्रमाणीकपण आतां समृती वरवीं उजवाडाक आयलें. आनी हें देवाचें प्रमाणीकपण कसलीच अंतर करिनासतना जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थान विस्वास तेवतल्या सोमेस्तांक पावता. कोरेंच सगलीं पातकी जाल्यांत आनी सगल्यांक देवाचे मोहिमेचें दर्शन अंतरलां. पूण ताच्या फुक्याच्या देण्याक लागून क्रिस्ता जेजू सवें मेळटा त्या तारोणां उदेशीं तीं प्रमाणीक जातात. देवान ताका आपलें रगत वारोवन भावार्थ धरतल्यांक पातकां काडटली बोली जावंक नेमला. पळयात, पयलीं आदल्या काळार देवान सोंसणीकाय धरून पातकाक कास्त लावंक ना आनी आतांच्या काळार आपूण प्रमाणीक म्हूण आनी जेजूचेर भावार्थ धरतात तांकां आपूण प्रमाणीक करता म्हूण देव उक्तीं दाखयता. हे भाशेन देव आपलें प्रमाणीकपण परगट करता. म्हणटच बोडाय दाखोवंक आमकां खंय जागो आसा? जागो नाच, खंयचे समर्थीक लागून ना. कायदे पालोवंक लायता ते समर्थीक लागून न्हय, पूण भावार्थ दवरूंक लायता ते समर्थीक लागून. कित्याक समर्थीचे कायदे पालोवन न्हय, पूण भावार्था उदेशी मनीस प्रमाणीक जाता म्हूण आमी खात्रेन जाणव. देव जुदेवाचोच देव तर विदेशाचोय न्हय. तो विदेशाचोय तो देव म्हूण दुबाव ना. कित्याक देव एकूच. तोच सुनोत केल्ल्यांक तांच्या भावार्थाक लागून प्रमाणीक करता. तशेंच सुनोत करूंक ना तांकांय तांच्या भावार्था उदेशी प्रमाणीक करता. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूट. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूट. कोल कोल कोणान पडला तुका उलो मारता. तूं म्हाका पाव सायबा कालते विनवणेचो म्हज्या प्रमाणीकपणाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब. सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूट. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर ताव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो. पूण पातकाक बोगसोणें मेळटा तुजे सवें. म्हणून सर्वेस्परा आमी बुजतांव तुका. जबाब. सर्वेस्पराच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूट. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवं
ओतमो म्हजो रावता. विस्वास आपलो दवरूं राखणो फांतोडेचेर आमचो विस्वास सगलो पुरोम ईश्वराचेर. जबाब सर्वेस्पराच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूट. उद्गार सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, प्रवाद्याचे फोंड बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले. तुमचें कोटा. तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. म्हणटूच तुमच्या पुर्वजांची कर्तुत्वां तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमी सारकीच गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायेक लेगून अशें म्हणलां, हांव तांचे थंय प्रवादी आनी 2 दूत धाडटलो आनी तांतल्या थोड्यांक ती जिवेशी मारतली आनी दुमाडो दितली. ह्या पासत संवसार रुचला तितून तावन सगल्या प्रवाद्याचें रगत वारयलां ताचो हिशोब हे सोस्तीन दिवचो पडटलो. आबेलाच्या रोगतातान वेदी आनी पवित्र स्नाना मदें जिवेशी मारलेल्या जाकारियासाच्या रोगता पर्यंत वय हांव तुमकां सांगतां, हे सोस्तीन ह्या सगल्यांचो हिशोब दिवचोच पडटलो. 2 शास्त्रांदो तुमचें कोटा. जाणवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरले नात आनी सरतलीं आसलीं तांकांय भितर सरूंक दिलें ना. ताणें हें सगलें तांकां म्हणल्या उपरांत फारिसेव आनी 2 शास्त्र एकदमूच ताच्या पाडाक लागले आनी ताका सोबार प्रश्न घालूंक तोंडाक तोंड जालें. ते ताका फास मांडून तांच्या तोंडांतले कितेंय सांपडावन ताचेर बोगलांट घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी बागेवन पावलो रोमकारांक बरयलेली चिठी वेलें वाचप घेतलां. आनी थंयसर आमकां बागेवन पावलो म्हणटा, जावं जुदेव जावं विदेशी आमी सगलीं एक, कित्याक देव एकूच. म्हणटकूच ताची सुनोत केल्ल्यांक वो भावार्थाक लागून प्रमाणीक कशें जियेतात आमकां सगल्यांक सोडवून मेळटली. आनी हेंच जेजू कितें तरी आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगता फारिसेवांक आनी 2 शास्त्रांक. कित्याक फारिसेव किरीत भाशेन प्रवाद्यांक मारून उडयतात. आमी जाणां जेजू हो पार काय बरी सांगता राजाची आनी चाकरांची. आनी चाकरांक दोत्तात, एकल्याक मारतात, एकल्याचो जीव काडटात, एकल्याक ते बडयतात. हाचे विशीं जेजू सांगता तेन्ना जेजू देवाच्या राज्या विशीं सांगता. आनी दुमाडो येतलो म्हूण जेजू आमकां आज उगडास करता. प्रवाद्यांक पुर्वजांक किरीत भाशेन पुरले खरे, तांचे फोंड तांणी बांदले, पूण जें कितें प्रवाद्यांनी सांगलें तें करूंक ते तयार नासले. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा, वय हांव तुमकां सांगता, सगल्याचो हिशोब तुमी दिवचो पडटलो. आनी 2 शास्त्र्यांकूय तो म्हणटा, तुमच्या हातान चावी आसा. हे देवाच्या राज्यान भितर कशें सरचें ही शिकवण तुमी लोकांक दिवंक जाय, पूण तुमी आपुणूय करिनात आनी दुसऱ्यांकूय करूंक तुमी दिलें ना. दुसऱ्यांकूय भितर सरूंक तुमी परवानगी दिनात. भाऊ भयणीनो,
कितें आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता की आमी जावन आसा विचून काडलेली पोरसां, देवाक मानता तसली पोरसां. सरी तर आमी विचून काडलेली पोरसां गरज दर दिसाक देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमी वेव्हारांत घालूंक. आमी दर दिसाक हें देवाचें उतर आयकता जाल्यार गरज आमी न्हूच आमी भावार्थी कशी, पूण आमच्या ओन भावार्थी भावा भयणाक तें आमी सांगून दिवंक. गरज आमी ह्या वातावरणान जे जियेता आमी भाव भयणो थंयसर जायते फावटी क्रिस्ताची खबर उलोवंक भिरांत दिसता, थंय आमी आमचे देखीन आनी चालीन तें जियोंक. आज जेजू आमकां हीच उतरां म्हणटा, तुमी दुसऱ्यांकूय भितर सरूंक दिलें ना. घोडयेक आमी आमचे जिवितान बरे तरेन जियेता तेन्ना आमी जायते फावटी हिशोब दिवंक गरजेचो. आमी बरे तरेन जियेता तेन्ना देव आमकां अदीक आनी अदीक आपल्या राज्यांत भितर काडूंक वावुरतलो. पूण जायते फावटी आमी पास्ट जाता तेन्ना, आमी दुसऱ्यांक खाला घालता तेन्ना, आमच्या जिवितान आमी दुस्फोट करता तेन्ना, दुसऱ्यांच्या जिवितान दुस्फोट हाडटा तेन्ना, आमचे वेगळोचार आमी मानता तेन्ना, एकामेकाक खाला उडयता तेन्ना, आमी अदृश्टपण करता तेन्ना, आमी आमचे भितर नाटकाय हाडटा तेन्ना, असल्या वेळार सगळ्यांक आमकां हिशोब दिवंक गरज. तर आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आनी देवाच्या ह्या राज्या खातीर 2 दिसाक वावरूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C10 पेज नंबर 32. C10. म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपोणी घालता, ही मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देश आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या अपुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर कार्यांचो तां जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवणपण परगोडटाव, तीर बरवशान ताचे मोहिमेवून तेण्याक कोंतरेकताव. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड
आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरीन शेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगो टुया. आनी एकाशिले भियेगो तितले पावटी तूं वैभवान असो. आमी तुजे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सतरे आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. किरीत भाशेन परिशोध जाता ताचो आमी हे वेळार उगडास करून मागणें करुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये संगतीचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तांणी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायट. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितान सबोस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जी येतान राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्या आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शरीर संवसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप घातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्यांत दयेचे भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. मैमोन देवा आमच्या बापा जेजूच्या उमळी कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक सुपूर्णायेन ताच्या देवसैमांत आमकां वांटो दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. परिशोदे खातीर मागणें तुमच्या बांकाचेर आसा. पेफ्रेत सगलीं बरोबर. पवित्र आत्म्या तुज्या नांवान आमी एकठांय सर तुजे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कर. आमची पावलां चलोवन व्हर. परिशोदेची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वाशीपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी असोक्त आनी पातकी आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेणारपणाक आमच्या कोन्याचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकडे वाटेर आमकां चलून व्हरूंक निर्मू नाका. तुजे सोबे आमचो एकचार दिसूं अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक आनी स्वता सुशिरी कोड सरूंक न जावं आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार बापा आनी पुताच्या एकपणान वावुरताय
सासणाच्या ससनान आमेन. भाव भयणीनो, हे आयज तावन नोव्हेंबराचे 11 पासून पाद्विगार इगोर्जेन आसचो ना. पातकूर एकलो आसतलो, मातशें कॅर घेयात फादराचें. आनी म्हजे पासत मागात, म्हजे स्टडी ट्रीप सद्याक आसा. हे स्टडी ट्रिपीक लागून म्हाका भायर वचचें पडटा. नोव्हेंबराचे 11 हांव परतून येतलो. त्या म्हणल्यार सगळ्यो वस्तू ज्यो आसात फादर पिटर सांबाळटलो, ताचे लागीं तुमी संपर्क सादचो. तशेंच ह्या दिसांनी आमच्यो PPCचे कॉल फॉर नॉमिनेशन्स आनी PPC फॉर्मेशन्स चालू आसात. उगडास करता, तुमच्या समुदायांनी जेन्ना हे कॉल फॉर नॉमिनेशन आसा, सगल्यांनी भाग घेवपाक जाय. कालच्या दिसाक एक समुदाय जाल्या आनीक फकत थोडीशीं जाणां. हेचो अर्थ कितें हांव विचारपाक सोदतां तुमचे लागीं वयचे पयलीं. हेचो अर्थ कितें? सगल्यांक भाग घेवपाक नाका, सगळीं क्रिस्तांव न्हू आनी सगल्यांक सर्विसीस नाका. फकत इगर्जेच्यो सर्विसीस जाय तेन्नाच आमी इगर्जेन येतलीं. आनी जेन्ना आमी मिसळ जावपाक जाय, तुमच्या वाड्यान येवन जेन्ना आमी मिसाची भेट भेटयता ह्या दिसांनी, तेन्ना जबाबदारी लागना तुमकां? जाल्यार कालच्या दिसाक जी समुदायान कॉल फॉर नॉमिनेशन्स आसलीं ती तुमच्याच समुदायांनी, समुदायाच्या वांगड्यांनी म्हणलें आयज करची न्हू फादर, काल करूंक ना, परतून दवरला. सगल्यांक चान्स दिवचे पासत. दुसऱ्या समुदायान अशें जावचे पयलींच आदींच सांगता, तुमच्या समुदायान जेन्ना मिसाची भेट आनी हे कॉल फॉर नॉमिनेशन्स आसा, सगल्यांनी भाग घेवचो. जांकां 18 वर्सां जाल्यात तांणी सगल्यांनी भाग घेवपाक जाय. तशेंच मिसाची भेट आमी मुद्दम भेटयता तुमच्या वाड्यान येवन. सगल्या भुरग्यांकूय मिसाचे भेटेन हाडची. भेसार माय करची न्हू आनीक शेळमोडाय दाखोवची न्हू. आमी सगळीं क्रिस्तांव मनशां आनीक तुमकां क्रिस्ती जबाबदारी आसा. तर ह्या पासत सगल्यांनी, वाडलोल्यांनी तशेंच भुरग्यांनी, चेड्यांनी तशेंच चेडवांनी, दादल्यांनी तशेंच बायल्यांनी सगल्यांनी भाग घेवचो. फकत थोडे जाणांक इट इज नॉट ऑल्सो आमचे फॅमिलीचो एकलो येयला हे भाशेन न्हू. सगल्यांनी येवपाक जाय. ही जबाबदारी क्रिस्ती जबाबदारी सगल्यांची. म्हणटच ही जबाबदारी घेवपाक सगल्यांनी. तुमच्या वाड्यान केन्ना मीस आसा आनी केन्ना हे कॉल फॉर नॉमिनेशन्स आसा तुमकां खबर आसा. इल्लोसो वेळ काडात मातसो. नाजाल्यार मागीर तुमचे पासत वेळ काडपाक जाय तेन्ना घडये आमचे लागीं वेळ ना अशें आमकां म्हणचें पडटलें. मातशें चोत्राय दवरची हाची आनी आमी सगळीं जबाबदार जावया आनी आमची जोणेकल्याची क्रिस्ती जबाबदारी घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया F20 पेज नंबर 95. F20. तुमचे साथिया आसा.